आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा 18 चॅक्स दिल्ले आहा अमाउंटींग टू ₹3,10,000 टोटल. आमच्या वेल्लाच्या लोकांचे आमी चॅक्स आमच्या घरा कडेन दिले कित्याक तांकां हांगा येवपाक मातशें डिस्टन्स लॉंग जाता. तेंचे 3 चॅक दिल्ले दिसर वेल्लाच्या ग्रामस्थांक वेल्ला खाणका आनी दुसरे आसगांव अंजुना शोली मान्ना शोली ऑशेल आनी सोडियाच्या लोकांक आमच्या ऑफिसान दिल्ले आहा. परते आमच्या सगळ्या वॉर्ड मेंबरांकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासरले हे आमचे सगळे बेनिफिशरी खुबशे वॉर्ड मेंबरूय आमकां घेवन येतात बाबा हे काम कर म्हणून. आमचे सोशल वर्करूय घेवन येतात आनी केन्ना केन्ना ही आमची बेनिफिशरी डायरेक्टूय येतात. तेन्ना आमचे कडल्यानूय हेल्प वयता. पयलो म्हणटा पळय तो थोडो बारीक मोठो मागीर पंच मेंबर म्हणूनूय पंचायतीन साकून मे बी फ्रॉम आमचे मदें आमचो जिल्ला मेंबर आहा आमचो बाब महेश गोवेकर पंच मेंबर म्हणून नाल्यार पंचायत म्हणून तेंच्या वाटेंतल्यान तांकां कितें बारीक मोठे हेल्प वयता आनी मुद्दम करून आमी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान हे CM रिलीफ फंड पास करून हाडला. एवरी 3 months मिनिमम 3 म्हयन्यांनी पूण आमकां अहेच 20चे वयर चॅक एवरी 3 months आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दीत आहा फॉर वेरियस पर्पसीस स्पेशली हावज रिपेर नाल्यार मेडिकल पर्पज. आनी हांव खरेंच मनान साकून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी कित्याक सगळे जे वॉर्ड मेंबर असतात वा सरपंच असता ते हे आपूण तेंचे पेपर वर्क करतात आनी हाडून मॅडमी कडेन दितात आनी मॅडम कळकळीन CMच्या फाटल्यान लावन आमी सुद्दां पळयल्या कितलेच फावटी वचोन ते चॅक आहा ते एप्रूव करून हाडटा आनी स्वता वचोन कलेक्ट करून ती हाडटा हांगा आनी दिता. कित्याक तिका कळकळ आहा आपल्या लोकांची, तिका कळकळ आहा आपल्या लोकांच्या हेल्थाची आनी तेंच्या घरांची. कित्याक गेल्या पावसाक कितल्याच घरांचेर झाडां पडलीं, कितली डॅमेज जाली. तेणी स्वताच्या पयशान तांकां हेल्प केलो प्लस तेणी हे CM रिलीफ फंडांसून तांकां एप्लिकेशनां तेंची फॉवर्ड केली आनी ती फॉलो अप करून ती पास करून हाडली. म्हणून मॅडमीक हांव सगळे आमच्या शिवोलच्या लोकांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे जे बेनिफिशरीज आहा तेंच्या वतीन मॅडमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMाक शिवोलच्या लोकांच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आयज जे मॅडमीन जे आमचो बारीकसो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज केला तो CM रिलीफ फंडाक लागून. आनी सांगचें म्हटल्यार हो रिलीफ फंड तांकां बाबा लोकांक खबर आहा तांकां कितली व्हडली रिलीफ मेळटली ती. कित्याक हेच्या पयलीं आमी पयलीं काम केल्लें आसलें लास्ट हांव उलयता 10 वर्सां पयलीं पंचायत आमी आसले तेन्ना अशें कोणा रिलीफ फंड केन्ना अशें कोणाक मेळवलें ना. सर हें जें आयज कार्य जे आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत जे 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 आमकां दिल्लें आसा ते एक्चुली व्हडल्या मोठ्या प्रमाणान व्हडलेंच कार्य तें. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन लोक येता की बारीक सारीक कामाक जशें घराचे रिपेराक तेन्ना आमी म्हणटाले हांकां कशें तरी मदत करचें म्हणून. जेन्ना ही गव्हर्मेंटान स्कीम काडली प्रमोद सावंत आमचे CM सरान ही स्कीम आमच्या फुडल्यान हाडली तेन्ना आमी लोकांक एश्युरन्स दिवंक शकले की बाबा येस आमी कितें तरी तुमकां गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतून तुमकां हेल्प करूंक शकता म्हणून. आनी आयज आमी त्याच कारणान सगळ्यांक जमा जाल्ले आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशें आमचे डिलरा मॅडमीक जे हें काम करून हाडलें आनी तांकां जे एश्युरन्स केल्ले की दिल्ले वॉर्ड दिल्ले उतर दिल्ले की तेंचे मेरेन आयज तांकां ते चॅक पावल्ले आसा. आनी हांव मागता त्या लोकांक आयज तर तांकां कितें पेमेंट तांकां येयल्लो आसा ते तेंचें काम बेगीन ते सुरू करचें म्हणून. आनी हेच्या फुडें सुद्दां हांव शिवोलकारांक म्हूण ह्या शिवोलच्या भायर लोकांक म्हणटा की तांकां अशें कितें अडी अडचणी आहा जाल्यार मॅडमी कडेन येवचें आमचे कडेन येवचें आनी आमी अवश्य तेंच्या मेरेन पावतले आनी तेंचें आहा तें काम आमी करून दितले. थँक्यू. आनी थँक्यू म्हणटा मॅडम तुका आयज हे फंक्शन ऑर्गनायज केलें.